नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंगाक सरकारी मान्यताय सक्तीची। हरमला आकांतवाद्यान घेतिल्ल्या पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंगाचेर प्रुडंट एक्सपोजे उपरांत सरकाराक जाग। 5 एजन्सीची लागतली एनओसी। कोच झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला एफसी गोवाच्या प्रशिक्षणाक वास्को सुरवात। झिको पावलो गोंयांत। टिळक स्टेडियमार ट्रेनिंग। 3 ऑक्टोबरासावन आयएसएलाचो महाकुंभ सुरू। जायका लाच प्रकरणात कांय सोमारा घालतली पयले आरोपपत्र। सुरवातेक चर्चिल आलेमांव आनी वाचा सुंदरा आड आरोपपत्र। 60 दिसां भितर आरोपपत्र घालपाची मुजत सोंपता सोमारा। सरकाराची महत्वाकांक्षी दीनदयाळ भलायकी विमो येवजण थंड। अटी कंपन्यांक परवडना। फाटल्या सरकाराची विमो येवजणूय वडयल्या बंद। गोंयकारांक बाप्पाय ना, पुडवेय ना। ज्या मतदारसंघात बीजेपीक गरज जाय थंय मोगो बीजेपीक आदार करतलो। सुदिनाचो फुडले वेंचणुकेचो फॉर्म्युला। सुदीन म्हणटा सनातनाचे धर्मकार्यात वायट कांयच ना। अनंत चतुर्दशीन अंदूची सार्वजनिक चवथ सोंपली। सार्वजनिक गणपतीचे विसर्जन। गोंयासयत मुंबय, पुण्या विसर्जनाच्यो मोठ्यो मिरवणुको। कांय घरांनी अजूनय 21 दिसांचे गणपती। खबरो विस्तारान। आता पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंगा सरकारी मान्यताय सक्तीची। आकांतवादी पॅराग्लायडिंगा वरवीं हवाई हल्ल्याची तयारी करतात। ते फाटभुंयेर उत्तर गोंय न्यायदंडाधिकाऱ्यान हो आदेश काढला। पर्यटन खातें, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, सिव्हिल एव्हिएशन डीजी आनी हवाई येरादारी नियंत्रकाची मान्यताय लागतली। प्रशिक्षण दिवपी आनी घेतल्याचे नाव, पत्तो आनी बाकीची सगळी माहिती पुलिसांक दिवची पडटली। केरी हलमल आकांतवाद्याचे पॅराग्लायडिंगाचेर प्रुडंटाचे एक्सपोजे उपरांत यंत्रणा जागी जाल्यात। आकांतवादी पॅराग्लायडिंगाचे माध्यमांतल्यान हवाई हल्ल्याची तयारी करतात म्हूण धरिल्ले इंडियन मुजाहिदीनाचे आकांतवाद्यांनी इंटेलिजन्स एजन्सीक सांगला। गोंयान हरमला एका आकांतवाद्यान 5 दीस ट्रेनिंग घेतली। इंटेलिजन्स एजन्सीक पत्तो सुद्धा लागलो ना। केरी हरमला आकांतवादी सय्यद अफाकान पॅराग्लायडिंगाचे प्रशिक्षण घेतले म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले। आता सरकारी ऑथॉरिटींक जाग आयल्या। मान्यताय घेतल्या शिवाय पॅराग्लायडिंग प्रशिक्षण दिवंक मेळचे ना। उत्तर गोंय न्यायदंडाधिकाऱ्यान आदेश काढला। पर्यटन खाते, उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी, सिव्हिल एव्हिएशन महासंचालक आनी हवाई येरादारी नियंत्रका कडल्यान ही मान्यताय घेवची पडटली। ते शिवाय प्रशिक्षकाचे नाव, पत्तो आनी प्रशिक्षण घेवप्यांची नावां पुलिसांक दिवची पडटली। हे प्रशिक्षण केन्ना दितले ताची माहिती पुलिसांक दिवची पडटली। भारतान आकांतवादी हवाई हल्ल्याची भिरांत आशिल्ल्यान हो आदेश आयला। हरमला 5 दीस पॅराग्लायडिंग प्रशिक्षण घेतले म्हूण इंडियन मुजाहिदीनाचो आकांतवादी सय्यद अफाकान कबुली दिल्या उपरांत सगळेकडेन खवदळ पडिल्लो। गोंय आकांतवाद्यांचे सेफ डेस्टिनेशन। हरमला आकांतवाद्यान हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंग घेतला म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले। इंडियन मुजाहिदीनाचो आकांतवादी सय्यद अफाक बेंगळूर सावन गोंयान पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंग घेवन गेलो। गोंय पुलीस आनी हांगासरल्या गुप्तचर यंत्रणेक ताचो पत्तो लागलो ना। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत सगळ्यो हालचाली जाल्यो। आता सगळे जागे जाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कोच झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला एफसी गोवा टीमीन वास्कोच्या टिळक स्टेडियमाचेर आयतारासावन गोंयची ट्रेनिंग सुरू केली। झिको सकाळी गोंयांत पावलो। एफसी गोवाच्या टीमीत हे फावट 7 ब्राझिलियन प्लेयर आसात। गोंयच्या तरणाट्यांक प्लेयरांक तांच्याकडच्यान खूब कितें शिकपाक मेळटलें। आयएसएलाचो महाकुंभ 3 ऑक्टोबरासावन सुरू जाता। गोंयच्या गौर टीमीची 4 ऑक्टोबराक दिल्ली डायनमोज आड फातोर्डे स्टेडियमार पयली लीग मॅच जातली।
काल आसन आमच्या वारा मातशें हें आसलें म्हळ्यार आज येयलो तो पत्तो आनी मातशें उमेद कशी येयली आनी दिसलें बरें प्रॅक्टिसूय बरी जाली सेशनूय तो आसल्यार मातशें कम्फर्टेबल जाता की प्रॅक्टीस मॅचीची तयारी बरी जाली. गोंय सरकाराची म्हत्वाकांक्षी दीनदयाळ भलायकी विमो येवजण आडकळ्ळ्या. येवजणेच्यो अटी विमो कंपन्यो आनी खासगी हॉस्पिटलाक परवणा जाल्ल्यान ताचेर विचार चल्ला. दुसरे वटेन आमदारांच्या भलायकी आनी हॉस्पिटल खर्चाचेर सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत 60 लाख मोडल्यात. बीजेपी सरकारान फाटल्या सरकाराची स्वर्ण जयंती विमो येवजण एकेवटेन बंद केल्या. नवी सुरू करूंक सरकाराक जमना. मेडिक्लेम येवजणी तितली सोपी ना. पळयात रिपोर्ट. दीनदयाळ स्वास्थ्य विमो येवजणेची आडमेळी सोंपच ना. येवजणेंतल्यो अटी परवडपा सारक्यो नाशिल्ल्यान त्यो जाग्यार घालपाक बिडरा बरोबर बसका चल्ल्यात. 3 वर्सां जाली सरकार बिडरांची बाजू आयकता. काम चालू आहा ते मिटिंगी चालू आहात. म्हणजे जे लोक टेंडर घेवपाक सोदता पळय प्री बीड मिटिंग्स म्हणटात. प्री बीड म्हणजे एक्चुअल बीड भायर सरचे पयलीं म्हणजे पावणी भायर सरचे पयलीं थोडी कंडिशनां पयलीं सारकी एक्सेप्टेबल आसपाक जाय. बेश्टीच कंडिशनां घातली म्हणून जायना ती बीड मिटिंगी जाल्यात आनी तो एक्चुअल बीड आसता म्हणजे पावणी आसतली पळय ती सुटसुटीत करपा जाय. म्हणजे इम्पॉसिबल करपा जायना ती जावं फायदो ना पळय तसली करपा जायना. पूण थोड्यो गोश्टी जे कोण पावणी व्हरतले पळय तेंचे आयकचे आसता ते प्रोसेस चालू आहा. फाटली 3 वर्सां जाली बीजेपी सरकार दीनदयाळ स्वास्थ्य विमो येवजण चालीक लावपाच्यो घोशणा करता. फाटल्या सरकाराची स्वर्ण जयंती विमो येवजणूय 3 वर्सां जाली बंद उडयल्या. 2012 सावन आतां मेरेन 101 जाणांचे मेडिक्लेम येवजणेचे अर्ज वेगवेगळ्या कारणाक लागून सरकारा कडेन आडकल्यात. जाल्यार दुसरे वटेन सरकार आमदारांच्या आनी तांच्या फामिलीच्या हॉस्पिटलांतल्या बिलांचेर लाखांनी मोडटा. गोंयच्या आनी भायल्या हॉस्पिटलांनी धरून 5 वर्सांत 21 आमदार फामिलींक सरकारी भलायकी विमो. आमदारांच्या बिलांचेर सरकारान मोडले 58,17,000. प्रतापसिंह राणे आनी फामिलीचेर 12,70,000. फ्रांसीस डिसोजा आनी फामिलीचेर 9,70,000. रवी नायकाचेर मोडले 7,48,000. उरिल्ल्या 18 आमदारांनी 13,000 ते 4 लाखां मेरेन बिलां लायल्यात. एका आमदारान 750 रुपयांचें एक बील लायलां. फाटल्या सरकाराच्या स्वर्ण जयंती भलायकी विमो येवजणेचो लोकांक 60,000 मेरेन हॉस्पिटलाचो खर्च मेळटालो. 2 वर्सां शेकड्यांनी लोकांनी ताचो लाव घेतलो. सरकारान हो आदार 2.5 लाख करता म्हूण सांगून आशिल्ली येवजण बंद उडयल्ली आनी आतां नवी चालू करूंक सरकाराक जमना. दुयेंतींक बाप्पाय ना आनी पुडवेंय ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी श्यामसुंदर फट्टे. जायका लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांच सोमारा पयले आरोपपत्र घालता. पणजेच्या खासा कोर्टाक हे चार्जशीट घालतले. सुरवातेक क्रायम ब्रांच आरोपी आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चील आलेमांव आनी जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक आनंद वाचासुंदरा आड आरोपपत्र घालतली. 60 दिसां भितर आरोपपत्र घालपाक जाय. ही मुजत सोमारा सोंपता. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची चौकशी अजून चल्ल्या. प्रकरण कोर्टात आसा. ताच्या वेले आरोपाचे अजून कांयच निश्चित ना. घेवया एक विराम.